Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. या दिवसांनी आम्ही पळयता वास्कोच्या वाठारांत जायते क्रायम जाता आणि काल राती एक मर्डर जाला आणि हे मर्डर जो आसा हो बायणा जाल्लो आसा। एक 60 वर्सांचो मनीस कायतान डिसोजा हो मरण पावलो। ताजी बॉडी ताच्या घरा कडेन मोगाबाय ह्या एरियान बायणान ताच्या घरा कडेन मेळ्ळी आणि ताच्या घरान जेन्ना पुलीस पावले, मुर्मुगांवचे पुलीस आसा, वास्कोचे पुलीस हे सगळे मेळून एक इन्वेस्टिगेशन तांच्यांनी चालू केलां। हो मनीस जो आसा 60 वर्सांचो कायतान डिसोजा हालीं खंय एक मनशा बरोबर भोंवतालो आनी तो मनीस खंय ताजे बरोबर सकाळीं सांजचो आसतालो। 3-4 दीस जाले तो ताजे बरोबर भोंवतालो, ताजे घरा कडेनूय येतालो आनी ताजे एक बार आसा, त्या बारानूय येवन ते बसताले आनी काल जेन्ना ताजी बायल राती घरा कडेन पावली तेन्ना ताजे बॉडी जी आसा ती ताज्या घरा कडेन मेळ्ळी। ताज्या माथ्याक हेड इंजरी आशिल्ली आनी ही वॉज फावंड इन अ पूल ऑफ ब्लड। अशें दिसून येता की खंय तरी चोरी हें कारण जावंक शकता। जे ताजे थोडे लोक सांगता, म्हणजे वाड्यावयले लोक सांगता की ताजे कपाटाय फोडिल्लीं आनी तो खंय इन अ पूल ऑफ ब्लड पडिल्लो आशिल्लो। एक मर्डर हो असो जावंक शकता अशें मुर्मुगांव पुलिसांक दिसता आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। फुडलो तपास चालू आसा। वास्को पुलीस आनी मुर्मुगांव पुलीस हाजेर इंटरोगेशन चालू आसा आनी जो मनीस आशिल्लो ताका सोदपाक तांच्यांनी ऑलरेडी प्रयत्न चालू केल्ले आसा। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक। आमकां इतले त्रास जाता की आमकां पुलीस स्टेशन कितें कंप्लेन करपा जाल्यार आमकां सड्यार वचपा पडटा। आतां कोणीय जाल्यार कोणी एक अननोन लायक आमचो कोणी एक जाणटी बायल ते कंप्लेन करपा जाय, कितें तरी इश्यूज आसता जाल्यार तेणी ऑल द वे फ्रॉम हियर टू सडा वचपा पडलें। ट्रान्सपोर्ट आसना। आतां वास्को पयला जाला आसतना तेन्ना कितें जालें, एक्सेस आहलो आमकां, इजी एक्सेस मेळटालो। सो आमचे एक इश्यू कितें आहा, आमकां पुलीस स्टेशन आमकां आमचे मुर्मुगांव जुडिशरान पडटा तें आमकां वास्को दिवची। दॅट इज माय इश्यू, दॅट इज वॉट आय वॉन्ट। कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी सायटीचेर तुमकां अशें? अशें दिसलां की 5-2 दीस तो कोण भुरगो कोणाक तरी घेवन भोंवतालो, ताका म्हणजे ताका हेल्प करपाक ट्राय करतालो, मिन्स ताका एक रुमान दवरपाक ओ खंय तरी प्लेसींग करपाक, ताका हॉटेलान खंय तरी घालपाक। मागीर खबर ना बाकी कितें जालें तें आमकांय तें सारकें इन्फॉर्मेशन मेळूंक ना। म्हाका आतांच फोन येयलो अरावंड एक 12:30 सुमार, कितें असो एक इन्सिडंट जाला म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक बायणा एरिया वॉर्ड नंबर 9 आनी एक आमच्या भावाचो, तेजें नांव जावन आसा कायतान डिसोजा, तेजो एक हत्या जाला म्हणून, मर्डर जाला म्हणून। आनी जेन्ना हांव हांगा येयलो आनी जेन्ना चवकशी केली जाल्यार पळयलें जाल्यार ताका आयज खंय सांजचो सुमार एक अननोन पर्सन जो गेली 2-3 दीस जालो खंय तेज्या वांगडा भोंवतालो खंय थंयसर। आतां तो मनीस कोण तो कोणाकूच खबर ना। सो तेज्या वांगडा मात 2-3 दीस जालो दिसतालो। तसोच तेज्या बायलेनूय सांगलां कितें तो एकदां ताका घेवन तेंच्या बाराचेरूय येयलोलो म्हणून। सो आतां सगळे इन्फॉर्मेशन पुलिसांक दिल्लेलें आसा, पुलिसां कडेन डिस्कस केल्लेलें आसा। तांकां सांगलेलें आसा कितें असली घटना जी आसा पळय ती घडोवंक जायना। कित्याक खूब वायट दिसता, कित्याक आमचो भाव ह्या बायणा भागाचो जो एक बरो एक्टीव आसलेलो, लोकांक हेल्पफूल आसलेलो, आयज तेजी अचानक एक हत्या जाता, एक मर्डर जाता आनी हो मर्डर करपी एक अननोन मनीस, तो हांगलो आमचो काय वाड्या वयलो न्हू, हे एरियेचो न्हू, खंयचो तो कोणाकूच खबर ना। 3 दीस जालो तेज्या वांगडा भोंवतालो। सो आमकां खंय तरी लोकांक मातशें शार्तूक रावचें पडटलें, आमकां मातशें अवेर रावचें पडटलें, कित्याक अशे जे अननोन लोक आसा जे थोडे दीस फ्रेंड्स जाता आनी घरान घुसता आनी फ्रेंडशीप करता। कित्याक आयज जालें आतां हांव जेन्ना भितर घरान पळयलें जाल्यार थंयसर दिसून येयलें कितें तेजें मर्डराचें इंटेंशन फक्त कितें आसा जाल्यार तें चोरयेचें अशें दिसपाक येयलां। कित्याक थंयसर घरान तेंचे आख्खे कबड फोडलेले आसा, तेंचे जे ज्युवेलरीज आसलेले, जे सामान आसलेले वेल्युबल्स, ते सगळे थंयसरले ना जाल्लेले आसा आनी ते सगळे थंयसर खाटीचे सगळे पसरलेले आसा। सो हेचे फाटल्यान इंटेंशन असो दिसपाक येता की ते प्रायमरी कित्याक बाबा हे फक्त चोरयेक लागून हो खंय तरी एकट्या मनशाचो जीव घेतलेलो आसा। सो एक वायट गजाल। सो पुलिसां कडेन हांवें डिस्कस केला की कल्प्रीट आसा ताका बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करचें म्हणून। ताजे मोबायल नंबर सगळे तेजे कडेन दिल्लेले आसा, प्लस CCTV कॅमेरा कितें आसा तेजो इमेज पळोवपाक लागून आमी सगळे पुलिसांक हेल्प केल्लेले आसा। सो पुलिसांनी एक्शन घेवपाक लागून ते फूल तयारी केल्ली आसा।